हॅपनिंग नाव कार्यावळीत सगळ्यांक तुमकां येवकार. कालचो विशय आसलो, काल विशय चर्चेत आसलो तो एसटी रिजर्वेशनाचो. तेजे उपरांत सांज मेरेन सुभाष फळदेसायान स्टेटमेंट केलो की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाता जाल्यार आपलो दुसरो म्हणजे पयलो प्रिफरन्स सांगे सोडून आसतलो तो कुडचड्यार. तेजे उपरांत आयचो जो दीस आहा तो ह्या कुडचड्या भोंवती भोंवता, कुडचडे चड चर्चेत आहा. पण हे कार्यावळीत फुडें वयता आसतना आमी काल सुभाष कितें उलयल्लो ते मातशें पळोवया. तेजे उपरांत कशी कशी रिएक्शन्स येयली ती पळोवया. मागीर आमकां गेस्ट जॉयन जातले, तेंचे कडेन इंटरेक्शन करुया. सगळ्यान पयलीं सुभाष पळोवया. कुडचड्या वेल्यान कितलेशेच लोकांनी म्हाका सांगलें की तूं तूं येवपाक जाय, तुजें प्रेजन्स हांगा जावपाक जाय. कारण कुडचड्यार हांव शिकलां आनी कुडचड्यार म्हजें एक घरय आसा. कुडचड्या वेले जे म्हाका एक गेले 2 वर्सां म्हाका सांगताले की बाई तूं येवपाक जाय, आमकां तुजे सारको लिडर जाय. हांव परत एक फावटी तांचे कडच्यान रिकन्फर्मेशन घेतलो आनी पळयतलो की खऱ्यांनीच तांकां इच्छा आसा जर जायत. एक ओवरऑल म्हजे जे बरे मागपी आसात तांचे कडेन एक फावटी ह्या 2-3 दिसां भितर हांव उलोवणी करतलो एंड आय मे गो फॉर कुडचोरें. सुभाष फळदेसाच्या हे स्टेटमेंटा उपरांत आयज तेजेर खूब बोवाळूय जालो. तेजेर आयज कोर ग्रुपाची मिटींग आसली, थंय आमकां लिडर काब्राल बाब मेळ्ळे, दामू बाब मेळ्ळे, हेंच्यांनी रिएक्शनूय दिलें. पण सगळ्यान पयलीं आमी काब्रालाचें एक रिएक्शन आयकुया. तेणी हे सगळो जो कालच्यान चालू आसलो आनी सुभाष फळदेसायान जो स्टेटमेंट केलो तेजे रिएक्शन्स कितें दिले ते. सगळे तीन आयज लोकांक चड काम केलें आसतलें हांवें. सो आतां कांय काम करपाचें ना म्हणटा आतां इंट्रस्ट दाखयता आसतलें अशें दिसता. म्हाका खबर ना म्हाका. हांव डिसायड करूंक शकना म्हजी तिकेट. हांव डिसायड करूंक शकना. म्हजी तिकेट दितरी म्हाका निवडून हाडपाक लोक डिसायड करतले. सो ते मागीर कितें आसा तें मागीर. आतां मेरेन आमकां दिसतालें पयलीं काब्राल थंय सिटींग MLA आहा, रोहन गांवस देसाय एस्पिरंट आहा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी आतां सुभाषान एंट्री मारपाचे घोशणा केल्या वा एक इच्छा दाखयल्या. पण तेजेर ना, आयज जेन्ना आमकां लिडर मेळटालो तेन्ना आमकां थंयचो ZP सिद्धार्थ देसाय मेळ्ळो. तेणी म्हटलें जर काब्रालाक जर इन एनी सर्कमस्टन्सीस टिकेट डिनाय करता जाल्यार फर्स्ट क्लेम दुसरो आपलो आसतलो म्हणून. सो कुडचड्यावेले कॅन्डिडेट वाडत. आमी सिद्धार्थाकूय आयकुया सिद्धार्थान कितें सांगलें तें. जर तर फाल्यां जर तर अशे विशय कितें जाता, आयज निलेश बाब काब्राल आमदार म्हणून आमचे आसा, 3 टायम तेणें थंय कॉन्स्टिट्युएन्सीक आपलें कामय केल्लें आसा. जर तर खंयी जर तर अशे विशय जाता, आमदार निलेश बाब काब्रालाचे टिकेटीक जर तर खंय काडपाची ना जाल्यार तो जर तर आसतना अशें दिसता जाल्यार 100% हांव भारतीय जनता पक्षाच्या कुडचड्याच्या टिकेटीचे हांव क्लेम करतलो. हे सगळे जाले उपरांत आमकां निमणे मेळ्ळे ते दामू नायक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष. आनी तेंचे मुखार जेन्ना पत्रकारांनी हो प्रश्न मांडलो की बाबा हे कितें चल्लां तुमचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे एस्पिरंट वाडता, आनी कालचो सुभाषाचो स्टेटमेंट मेनली विचारलो तेन्ना तेणी एक कडक भुमिका घेतली. कोणाचो अतिरेक आमी खपोवन घेवचे ना आनी तेजेर कोण अशें करता जाल्यार तेजेर एक्शन ही जातलीच, कडक एक्शन जातली म्हणून. ते आयकुया आनी मागीर फुडें या. दामू बाब, कुडचड्या मतदारसंघाचेर डिस्कशन जाल्यार कितें आमी पळयता आतां सुभाष फळदेसाय थंय कॅम्पेन स्टार्ट करपाक सोदता. तसलें कांय डिस्कशन जावना आनी ह्या संदर्भांत पार्टीची ठोस आनी क्लियर भुमिका आसा की आमी अशें कोणाकूच परमिशन दिवना आनी अशें जर कितें जर चल्लां जाल्यार तें आमी पार्टी म्हणून आमी तें टॉलरेट करून घेवंक शकना. कितें एक्शन जातली? हय, जरूर. कालच्यान आयज दनपार मेरेन कितें घडलें तें तुमी सगळे पळयलें. आमी आतां डायरेक्ट कुडचड्याचेर रोहन गांवस देसाया कडेन या. ते आमकां जॉयन जाले. म्हणजे वेलकम रोहन. नमस्कार. तुमी जेन्ना एस्पिरंट म्हणून ओपनली येयले तेन्ना दिसलेलें फक्त एक निलेश काब्रालूच तुमकां तो सिटींग आशिल्ल्यान ऑब्स्टेकल आहा म्हणून. पण आयज मेरेन, कालच्यान आयज मेरेन सुभाषाचें नांव येयलें भितर. आयज तो सिद्धार्थ देसाय म्हणटा तो आपुणूच क्लेम घालता. तुजे ऑब्स्टेकल एका वयल्यान तिनाचेर पावले. तशें आय डोंट टेक इट एज अ ऑब्स्टेकल. सी आय हॅव बीन पयले दिसा साकून हांव क्लियर आशिल्लो. हांवें फर्स्ट डे सांगिल्लें हांव फाटलीं 8-10 वर्सां जाले भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्तो म्हणून हांव काम करतां, तळागाळान काम करता. आनी हें काम कित्याक लागून करता काय, आयज आमचे जे पक्ष आसा, आमचे पक्षाचे लिडर आसतले, जे भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष आसा श्री दामू नायक, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आनी बाकीचे आमचे सगळे लिडर जे आसा ते काम करतात. तांकां पळोवन प्रोत्साहन मेळटा. कारण सगळे यंग फेसीस आसा. दामू नायक सर आसतले, नाल्यार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, आनी जशे ते
गोंयच्या जनते खातीर दीस रात झडटा आनी पक्षाचे ज्या रितीन काम करता सो तें पळोवन खंय तरी एक उर्बो मेळटा आनी भारतीय जनता पक्षाच्या कुडचड्यार अशें म्हणना की हांव एकटोच काम करता, तुमी जाणा आसतले सगळे कार्यकर्ते काम करता, पूण आमी त्या दबाज्यान म्हणटा तशें आमी मातशें हितून काम चालू दवरला. सो एज अ कार्यकर्ता म्हणून आमी काम केलां आनी कॉम्पिटिशन हें हांव चिंतना, कारण फायनली कशें आसा, जो जनतेचो कौल, जो आमदार कोण जाता तेका जनतेचो कौल मेळप आसता आनी जनता केन्ना कौल दिता, जेन्ना जनता काम पळयता आनी जे मनशाची हें आसता की बाबा मनीस कसो अवेलेबल आसा, हे कितें आसा, गोष्टी कितें करपाक शकता, तेजें विजन कितें आसा, तेजी तो कशे रितीन आसा, तेजो हावभाव, ह्यो सगळ्यो गोष्टी. कारण आयज जर तुमी पळयता आसतले कुडचडे ही तशी म्हाका दिसता 40 मतदारसंघांतल्यान एक बरी सुशिक्षीत अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आयज आमची मेल लिटरसी अरावंड 85%, 92% आसा, फिमेल लिटरसी अरावंड 84% आसा. आमची एज अ ओवरऑल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी बरी लिटरेट आसा कंपेर्ड टू द गोवा एज अ स्टेट घेतली जाल्यार आमकां पॉयंट कितले तरी 1% अरावंड 88% कितें तरी आमची कुडचड्याची लिटरसी आसा. सो पब्लीक कुडचड्या वयली हुशार आसा की कोण बरें करपाक शकता, कोण कितें करपाक शकता आनी तेजे मुखार ह्यो गोष्टी ज्यो जातल्यो त्यो मुखारले पक्ष म्हणून पक्ष निर्णय घेतलो. सो हांव तें कॉम्पिटिशन अशें म्हणून पळयना, प्रत्येकान काम करचें. आनी म्हाका दिसता आयज ज्या प्रमाणे आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन जशें आमचो देश घट केला आनी आमी जे आयज सेफ आमकां स्वता फील करता आनी आमी विकसीत भारत 2047 आमी स्वप्न पळयता, तेन्ना प्रत्येक मनशान, प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपले बूथ लेवला पर्यंत, देशा पर्यंत आपली आपलो देश, आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आपलो बूथ कसो सशक्त करपाचो, कसो स्ट्रॉंग करपाचो, हेजेर लक्ष केंद्रीत करचें. कारण आमी म्हणटा यूथ इज द फ्युचर ऑफ द कंट्री म्हणून. सो त्या हितून हांव एक स्वता यूथ जावन आसा, त्या हितून आमी काम करता. ओके, पण सुभाष फळदेसायचो कालचो जो क्लेम असलो की आपली इच्छा कुडचड्यात आपले फर्स्ट प्रिफरन्स आसतलो म्हणून सांग्या फाटल्यान, हे मातशें सरप्रायझींग असलें, शॉकिंग असलें तुमच्या खातीर, काय काम चालू आसलें बी तेजें? तशें पळय, सरप्रायझींग म्हणजे आदी हांव अशें म्हाका कोण सांगताले अशें आसा म्हणून, पूण हांवें तें केन्ना तेजेर लक्ष दवरुना. कारण प्रत्येक गोष्टीचेर जेन्ना तूं खंय तरी आपलें सोशल काम करता तेन्ना तूं ह्या गोष्टीचेर लक्ष दवरना, कारण तुजो फोकस एकच आसता की पब्लिका खातीर कितें तरी करचें आनी पब्लिका खातीर काम करचें. सो कॉम्पिटिशनाची येवजी लोकां पर्यंत कशें बरें काम पावोवपाक शकता तेजेर म्हाजें सदांच लक्ष केंद्रीत आसता. आनी हेचे मुखारय म्हाका दिसता लोकांक कितें बरें करपाक शकता, हांव रोहन गांवस देसाय वो आमची पुराय टीम जे आमी काम करता ते आमी लोकां कडेन बऱ्यो गोश्टी कश्यो पावोवपाक शकता, ज्यो आमच्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किम्स आसतल्यो नाल्यार बाकीच्यो गोश्ट्यो, खंय अशें म्हणना की एक मधून लोक चुकता वा लोकां कडेन पावपाक खंय तरी चुकता, त्या लोकां कडेन अंत्योदय तत्वा पर्यंत म्हणजे सोसायटीचो एकदम शेवटच्या मनशा कडेन पावपाची आनी तेजे पर्यंत ती सेवा पावोवपाची, हो आमचो उद्दिश्ट आसा आनी त्या उद्दिश्टान आमी काम करता. ओके, निलेश काब्राल आसले, आमी तुमकां आनी निलेश काब्रालाक पळयताले तुमचे मदीं एक हें जातलें म्हणून, कोणाक मेळटली अशें जातलें म्हणून. जेन्ना सुभाषान हो स्टेटमेंट केलो तेन्ना हांवें तांकां विचारलें, बाबा थंय ऑलरेडी निलेश आहा, रोहन काम करपाक लागला, अशें आसतना तूं कशी एंट्री मारूं शकता वा हेजे परिणाम कितें जातले? जाल्यार सुभाषाचो रिप्लाय आसलो की निलेश काब्राल आपलो फ्रेंड आनी दुसरें रोहन हो ल्हानाचो व्हड आपणी जातना पयला आपलो रिलेटीव, तो आपणी ताका आंगार खेळयला. म्हणजे अशें म्हणपाचें आसलें की तेजी उतरां भायर तूं वयचो ना असो तेजो अर्थ आसलो, अशें आहा? रिलेशन आसलेंच, रिलेशन आसा, रिलेशन सदां उरतलें बीन, पूण त्या रिलेशनाच्या पलीकडे वचोन आयज कुडचड्यार जे 26-27 हजार लोक आसात, तो 27 हजार लोकय म्हाजो रिलेशनान आसात. तो तेजे प्रती म्हाज्योय भावना आसा आनी म्हाजी जबाबदारी आसा. सो हांव फक्त रिलेशना पुरतें काम करना आनी म्हाका रिलेशनाच्या पलीकडे वचोन म्हाजे प्रत्येक 26 हजार जे वोटर आसा प्रत्येक मनशा कडेन पावपाचो म्हाजो उद्दिश्ट आसा आनी त्या उद्दिश्टाचेर हांव काम करपाचो म्हाजो प्रयत्न चल्ला. हांव म्हणना हांवें सगळें सक्सेसफुली आज पर्यंत कितें केलें तें कंप्लीट केलां, म्हाजें काम चालू आसा आनी मुखारले कांय म्हयन्या भितर म्हाजें हें काम चालूच उरतलें. फाटले 8 वर्सां हें काम चालू आशिल्लें, आयज काम चालू आसा आनी हेजे मुखारय तें काम चालू उरतलें. ओके, आतां आयज झेडपी आहा देसाय, तेणी क्लेम घातली, ती एक म्हणजे फर्स्ट टायम ते उलयले की जर काब्रालाक टिकेट दिना जाल्यार आपूण क्लेम करपी पयलो आसतलो म्हणून.
सिद्धार्थ आमचो भारतीय जनता पक्षाचो झेडपी आसा. फाटले 2 टर्म तो झेडपी म्हणून निवडून आयलो. तेणी आयज ताजोय म्हाका स्टेटमेंट मेळिल्लो. 2007 ते 2012 तो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो शेल्डे पंचायतीचो. ताचे नंतर परत तो झेडपी जालो. सो फाटली जो झेडपी आशिल्लो त्या टायमार तो भारतीय जनता पक्षाचे काम करता. सो म्हाका अशी नविदाद अशी काय ना. प्रत्येक मनीस जो पब्लीक फिल्डान आसा, जो पब्लीक हितून सिस्टमीन काम करता, तेका प्रत्येकाक ती एक जी कितें म्हणटा एक इंट्रस्ट आसता की आपण पब्लिका खातीर चडान चड काम करचो. सो त्या हितून ताणें म्हणला आसतलें, पूण ताजेर हांव तसो कमेंट करपाक दिना. ताजें वैयक्तीक मत आसतलें. सो ताणें कित्याक म्हळ्यार सपोज आमचे विद्यमान जे आमदार आसा, सपोज ताका टिकेट मेळुना जाल्यार आपूण क्लेम करतलो म्हणून सांगला. सो विच इज फेर इनफ. हांव तितून म्हाका तशें हें जावपाचें अशें कांय प्रश्न ना. कारण प्रत्येकाक दिसता की आपल्यान निवडणुको लडोवच्यो आनी तेणी 2दा झेडपी निवडणुकाय लडयल्या आनी तो भारतीय जनताचे पक्ष हे झेडपी जाल्ले नंतर तो 2 फावटी 2 टर्म भारतीय जनता पक्षाचे कामय करता. भारतीय जनता पक्षान तेका साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्षय केला. सो तांणी तें काम अवश्य करचें. म्हणजे तो आतां जो टेन्युअर आसा तेणी तें काम तो बरे रितीन करता. आनी मुखाल्लीचे तेजे कितें तेजे जे इंट्रस्ट आसा तांणी ते पार्टी आनी तो त्यांचे कितें उलोवप जाल्लें तें म्हाकाय खबर ना. सो ती क्लॅरिटी एक तर तेणी पार्टी कडल्यान घेवची अशें दिसता म्हाका. पण दामू आयज जे उलयले पळय, दामून कडक भुमिका घेतली प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आहा ते, आनी तेणी सांगलें की अशे कोण क्लेम्स घालता वा तेणी अतिरेक शब्द यूज केलो, आमी खपोवन घेवचे ना, एक्शन जातली. सुभाषाच्या स्टेटमेंटा उपरांत आसली, पण तसो तेजो तो भुमिका पयली जाल्यार ती मातशी सिद्धार्थ देसायकू लागता, कारण तेणी क्लेम थंय घातलेली. आनी कांय प्रमाण तुमी सिटींग MLA आसतना थंय एक्स मिनिस्टर काब्राल आसतना तुमी काम करता. सो तुमकां एक वेळ मातशी ती लागपाक शकता. ह्या वॉर्निंगा कडेन तुमी कशें पळयता? पयली सुवातेर अध्यक्षान जो स्टेटमेंट केला तो अध्यक्ष एज अ भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष म्हणून स्टेटमेंट करता. सो त्याच्या स्टेटमेंटाचेर कमेंट करपाक हांव तितलो व्हडलो जावना, कित्याक आयज आमी कार्यकर्ते. सो आमी त्या अध्यक्षाच्या स्टेटमेंटाचेर आमी ताचेर हें करपाक शकना. पयली गोश्ट. सो तूं म्हणटा जें म्हाका लागतलें वो म्हाका लागचें ना. हांवें पयलीं साकून म्हाजी भुमिका डे 1 साकून क्लियर आसा की आमी काम करता तें आमी सोशल वर्क करता आनी आमी मतदारसंघान आदी पासून काम करता. हें अशें न्ही की हांवें इलेक्शन अजून इलेक्शन डिक्लेअर जावना. इलेक्शन केन्ना जातलें तें कोणाक खबरय ना. झेडपी इलेक्शन 2022ची इलेक्शनाचे पयलींच्यान आमी ह्या फिल्डान आसा. आमी मेडिकल कॅम्प सुद्दां कितलींशींच वर्सां जाली आमी करता. हांवें लास्ट इयर मेडिकल कॅम्प केलो, ह्याय वर्सा हांव करता. अशे खुबश्यो म्हाजे जे उपक्रम आसा ते हांव फाटली कितलींशींच वर्सां जाली आमदाराच्या कामाचे क्रेडीट घेता म्हणून मदीं आरोप जातालो. ना तशें आमी क्रेडीट कोणाचें घेवकूच ना न्ही. लोक हांवें तुका कितें सांगलां, लोक हुशार आसा. हांगा कोण क्रेडीट घेता, कोणाचे कोण कोणाक पिसो करपाक शकना हांगा. कारण हांवें तुका सुरवातेकच हांवें कित्याक लागून सांगलें, आमचो जो अर्बन एरिया आसा, म्हणजे आमी वी आर अ व्हेरी स्मॉल कॉन्स्टिट्युएन्सी जॉग्राफिकली जर तुमी पळयत जाल्यार. सो हांगा पब्लीक जनादेश म्हणटा तो केन्नाच फोटोन मेळोवपाक शकना कोण. हांवें कितलें सांगलें आनी कोणी कितलें सांगलें म्हणून पब्लीक कोणाचेर तशी बिलीव करना. पब्लीक जे दोळ्यांनी पळयता आनी पब्लिकाक दिसता की बाबा ह्यो गोश्टी फुडारान जावपाक जाय, अमको मनीस करपाक शकता, हो अमको मनीस केपेबल आसा, जाल्यार तो जनादेश त्या एस्पिरंटाक जावं ना जाल्यार बाकी गोश्टी जावन तो मेळटा. आतां कशें आसा, चेंज इज इनएविटेबल आसता कांयशा गोश्टींनी. सो ह्या गोश्टीचेर कंपॅरिजन जाता की बाबा जेन्ना ऑप्शन्स मेळटा तेन्ना कंपॅरिजन जाता, जे आयज तुमी सगळे करतात. कारण तुम्ही आयज हे ऑप्शन मेळ म्हणून तुम्ही आयज हे कंपॅरिजन केले. तुवें सांगलें की अमक्यान स्टेटमेंट केला, म्हाजो स्टेटमेंट कितें, सिद्धार्थान स्टेटमेंट केला, ह्यो कंपॅरिजन जाता. सो बेसिकली फायनली एंड ऑफ द डे कोण डिसिजन घेता इज पब्लीक आनी पार्टी डिसिजन घेता. सो आमी इट इज बेटर. आनी म्हाका एज अ कार्यकर्ता, एज अ सोशल वर्कर म्हाका अशें दिसता की हो डिसिजन आसतलो तो सदांच फायनली तुम्ही क्लेम घातल्या न्हू, तुम्ही क्लेम घालून दवरल्या की इच्छा आहा म्हणून कॉन्टेस्ट करपाची, म्हणजे पार्टी मिडिया स्टेटमेंट न्हू, पार्टी मुखार तुम्ही आपली क्लेम घालून दवरल्या. पार्टीक हांवें कितें सांगपाचें तें ऑलरेडी सांगलां. सो हांव म्हणटा समज आतां कुडचड्यार चर्चा एका परस चड हें आहा, पण सिटींगूय थंय आमदार आहा. हितून जर समज तुमच्या मना सारकें जायना, तुमकां एक पावट चान्स मेळना जाल्यार तुमी बंड बी करपाची तयारी आहा थंय जिखोवन हाडपा सीट तुमच्या हेजेर? प्रश्न तसो नासता. प्रश्न मना सारकी जावं ना, मना सारकी जातले हो प्रश्न नासता. प्रश्न आसा हांगा की आपूण डेडिकेटली लोकां खातीर काम करतलो. सो हें आमी काम करता खंयचे
बंड करपाक लागून आमी काम करना. आमी वेळ काम येयलो जाल्यार करता बंड करपाचो. ना ना तसो प्रश्नच येवचो ना अशें म्हाका खात्री आसा. कारण पक्ष आनी लोक हो जो लोकांचो जो कौल आसता तो सदांच जे मनीस काम करतात आणि जेन्युअनली आणि डेडिकेटली मन लावून जे काम करता आणि लोकां खातीर काम करता हेची ओळख आणि परख पार्टी लक्ष धरून करपाची आसता. पार्टी लक्ष करून आसता आणि लोकूय लक्ष दवरून आसता. सो म्हाका दिसना ज्या हितून ज्या डेडिकेशनान हांव काम करता फाटली इतली वर्सां जालीं आणि जे आमी काम हातीन घेतलां सो तें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसना की आमकां खंय बंड करपाची गरज पडटली अशी. हांव खंयचेच गोश्टीर क्लेम करना, पण आमी प्रामाणीकपणान आमी काम करता आणि पक्षाचें काम करता. रोहन बाब, इलेक्शनाक आनी 5-6 म्हयने आहा तोपर्यंत खुबश्यो गजाली जातल्यो. क्लेम करपी वाडपाकूय शकता, कमी काय जावचें ना. आमी मदीं उलयत रावया, चर्चा करीत रावया. तुमी जॉयन जाले आनी तुमचे मनांतले मांडले म्हणून तुमकां थँक्यू. आता आमी दुसरे गेस्टा कडेन या. निलेश काब्राल, जे कुडचडेच्यान 3 फावट आमदार मंत्री आसले आनी तेज्या मतदारसंघाचेर इतले आतां क्लेम्स येवपाक लागल्या. वेलकम निलेश बाब. थँक्यू. तुमचे पयलीं 2022 जे तुमी हरशीं 8,000 बी मार्जीन घेताले, तुमचें मार्जीन पयलीं देंवयलें. मागीर तुमची काय पार्टीक गरज आसली म्हणून मिनिस्ट्री तुमची परत घेतली आनी आतां तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले तरी क्लेम करपी ते शेजारचे मंत्री आमदार सुद्दां क्लेम करपाक लागले. अशें तुमच्याच मतदारसंघान कित्याक घडटा? म्हणजे म्हाका असं देवभूमी म्हणटलो आनी कितें लोकांचे मन बरें आसतलें. म्हणजे हांगा लोक सगळे आतां हांगा येवन रावंक सोदता ते. सो तेजे वयर आनी कितें सांगतलो? तेजे वयर काय सांगूंक शकना. पण हे डेव्हलपमेंटा कडेन कशें पळयता तुमी की सरळ ओपनली सगळे क्लेम घालपाक लागले? तुमी 3 फावट आमदार आसा, बीजेपीक सीट तो तुमी जिखोवन दिलो, 3 फावट आमदार तुमी आहा, स्ट्रॉंगली थंय उबे आहा, तरी आसतना अशे क्लेम कित्याक येवपाक लागल्या? खबर ना. पळय, क्लेम करता कोण करता ते तुमकां खबर, हांव नांव घेयना. आनी करता तेन्ना विचार जो आसा, मतां कोण मारता, एक मत लोकांचें आसता. आमचे 28,000 लोक मतां मारपाक. लोक मारतले मतां आनी कोणाक निवडून हाडपाचो आमदार म्हाका जसो 3 टायम लोकांनी निवडून हाडलो तो फुडल्यान लोक निवडून हाडटले. सो आतां कोण क्लेम करता, नाल फोडटा, मारुती राया कडेन पांय पडटा, मारुती राया कडेन आमी सदांच पांय पडटा. इलेक्शनाक लागून आमी पांय पडना. सो मारुती राया कडेन आमी सदांच पांय पडटा. गणपती बाप्पा कडेन तर आसताच. सो इलेक्शनाक लागून जर वचून देवा कडेन पांय पडत हें म्हाका दिसता देव पळोवंक येतलो आमकां कितें लागता तें. आनी म्हज्या मनान कितें फोट मारपाचें कांयच ना. इलेक्शनाक हो निलेश काब्राल जे परून लोक घरांत हाडना ते पर्यंत इलेक्शन रावतलो. तो मागीर भारतीय जनता पार्टीक जर हांव नाका जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन डिसायड करपाचें. भारतीय जनता पार्टीक नाका अशें जालें तेंच्यांनी जाल्यार तुमी आसतले कॉन्टेस्ट करपाक दुसऱ्या पार्टीचेर वा इंडिपेंडंट? ना, हांवें जे परून ते डिसायड करना तेजेर हांवें कमेंट करप सारकें न्हू. सो हांव तेजेर कांय कमेंट करना. हांव भारतीय जनता पार्टीचो 3 टायम लोकांनी निवडून दिल्लो आमदार. म्हज्या सारखे भारतीय जनता पार्टीन तिकेटी व्हडल्या लोकांक दिल्ले जे 20 वर्सां 25 वर्सां काम केल्ले, पूण तेच लोकांनी तांकां उडयले न्ही. सो लोकांक जर तिकेट जर इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार म्हाका दिसता लोक डिसायड करतले. आमदार हो फुडलो 27 लोक करपाचे विचारान लोक करतले आनी तेजेर विचार हांवें हाडप न्ही, ते लोकांनी विचार करप. जो ट्रायड अँड टेस्टेड, जो सदांच लोकां वांगडा आसता. आतां आज पळय सकाळी म्हजो आज शेनवार लोकां वांगडा दीस जालो, सडनली म्हाका पणजे आपयलो. सो आतां पळय लोक म्हाज्या कडेन रावल्या. सो हे सगळ्यो गोश्टी जेन्ना वयता तेन्ना म्हाकाय त्रास लोकांक जाता दिसता. सो जे परून हांव आसा हांव लोकां वांगडा आसतलो, लोक म्हजे वांगडा आसतले आनी लोक म्हजे फ्युचर आमदार जावप ना जावप हे लोक डिसायड करता. काल जेन्ना सुभाषान हो स्टेटमेंट केलो, सुभाष फळदेसायन, तेन्ना आमी म्हटलें ऑलरेडी जेन्ना ते सिटींग MLA आनी स्ट्रॉंग लिडर तुमचो थंय आहा तेन्ना तुमी अशें क्लेम कितें करूं शकता. तेन्ना तेणी एक म्हटलें निलेश काब्राल आपलो फ्रेंड म्हटलें. सो फ्रेंड अशें तरी म्हटलें की ते सांगतले आनी तुमी आयकतले की बाबा चान्स दिया म्हणून. आतां म्हजे संवय जाल्ली आहा, तुका चड खबर आसना. म्हज्या मतदारसंघान म्हजो प्रयास चल हांव केन्ना हांव लोकांक सांगता की म्हजो फर्स्ट वोट म्हाजी स्वताक मारूं ना. कित्याक म्हाका इलेक्शन रावपाची इंट्रस्ट नासली. आमचे फ्रेंडूच आमचे मारता. सध्या हे लास्ट 22 वर्सां म्हजे पॉलिटिकल कॅरियरान भितर सगळे म्हजे फ्रेंडूच मारपाक लागल्या. सो तेजे खातीर हांव कांय म्हणना. सगळे फ्रेंड मारता पळय तांकां मारूं, देव पळयतलो तांकां. आनी जे लोकांक जाय पळय ते लोक करतले. इलेक्शन 27 हांव आसतलोच. खंय तरी उमेदवार म्हणून आसतलो हे म्हाका खबर आहा. भारतीय जनता पार्टीचो आसतलो हे म्हाका दिसता 100%. ना जाल्यार तुमी आसतले.
बीजेपी ना सुद्धा जाल्यार तुमी आसतले. हांवें तें म्हणूंक ना. हांवें म्हटलं की भारतीय जनता पार्टीचो एक खंय तरी एक उमेदवार म्हणून आसतलो आनी लोक डिसायड करतले कितें करपाचें. ओके, 2017 तुमी न्हू एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना परिकाराक सिटाची गरज आसली तेन्ना ओपनली तुमी फर्स्ट आसले ऑफर करपी की आपूण रिजायन जाता आपले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कॉन्टेस्ट कर. ह्या खातीर बी दिसता काय कितें बाकीच्या कॅन्डिडेटांक की बाबा आमी हांगासर क्लेम घालपाक शकता? पर्रीकर साहेबाक हांव पर्रीकर म्हज्या ऑफिसान तुवें पळोवन आतां दाखयता तुका म्हजें ऑफिस आहा तूं आतां ऑनलायन आहा पळय दिसता पळय कोण हय तो पर्रीकर साहेब कळ्ळो का. हांव आज पासून तेजेच खाली काम करता, सगळो आशिर्वाद काम करता. पॉलिटिक्सान पडपाक फक्त तेजे कार्य कशें करता, लोकां खातीर कसो काम करता, लोकां खातीर तो कसो गव्हर्मेंटाचे जे वेगळे वेगळे समाजाचे लोक आसात तांकां कसो पावता हे मनान दवरून हांवें पॉलिटिकल कॅरियर घेतलेलो. हांवें केन्ना पॉलिटिक्सान म्हाका आमदार जावपाचें हितून घेवना. हांवें सोशल कार्य करता तेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाचें एक थारायलें आनी मनोहरभाई पर्रीकरान म्हाका दिली. सो 2017 म्हजो गुरू जेन्ना येता हांवें लोकांक सांगलें की आमदार हांवूच, सगळे गोश्टी हांवूच करतलो, फक्त शिक्को आमदाराचो आसचो ना. पूण भाईक घेवन हे मतदारसंघाचे खूब डेव्हलपमेंट करपाच्या विचारान हांवें तेन्ना त्याग दिवपाचें लोकांक सांगून हांवें केलें आनी लोक म्हाजे एग्री जाले. हांवें ताका तुमकां पणजे वचपाक पडचें ना आमदाराक मेळपाक. हांव जसो कसो ऑफिसान बसता ते भशेनूच आमदाराक मेळटले. लोकांचे जे विशय आहा ते लोकां मध्ये वयतलो. पर्रीकर साहेबाचो तुमकां वचपाची गरज ना, सगळें करून घेवपाचें काम म्हजें आसतलें. सो हेजे खातीर लोकांनी म्हणजे विश्वास दवरलो. आनी हेजे फुड्यान 2021 विश्वास दवरलो, 2027 लोक विश्वास दवरतले. आनी तेजे काय उलोवपाचें ना. पर्रीकाराक ऑफर दिल्ली म्हणून बाकीच्यांनी अशें समजचें न्हू की सगळ्यांकूच ओपन आहा म्हणून, अशें म्हणटा तुमी? पर्रीकर साहेब आनी तसले लिडर आज पासून जावंक ना. हांवें पयरूच स्टेटमेंट केला फाटीं. मनोहरभाई पर्रीकर जे आज म्हाका बरें दिसता. हांव जर खंय गेलो न्ही देशान, गोंया म्हणटरी जेन्ना थोडे पॉलिटिकल जे लिडर आसता जो उलयता ते मनोहरभाई पर्रीकरचें नांव घेता. म्हणजे तूं पळय तो हार्डली 2 वर्सां डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो, पूण तेका आज पासून लोक वळखता. असल्या गोंयान आज पासून लिडर म्हाका दिसना देशान भितर चालू जाल्यार गोंयचे लिडर जे खंय तरी ना हे तांकां कमीपण दिसता अशे लिडर तयार जावना. सो हे जे तयार जावपाक सोदता पळय तांकां आनी खूब चलपाचें आसतलें तेजे पावला खातीर. सो तेजेर हांव कांयच उलयना. तुमच्या मतदारसंघाचे जे क्लेम्स येवपाक लागले, तुमी लास्ट टायम जेन्ना BL संतोशा मेळ्ळे तेन्ना हे मुद्दे तुमी मांडलेले पार्टी लिडरशीप? हांवें मांडपाची गरज ना न्ही. BL संतोषजी, अमित शाहजी, तेन्ना नड्डाजी आसला, आतां नवीनजी आसा, प्रायम मिनिस्टराचे हेजेर वचना. तेंचे जे मतदारसंघाचे जेंचे सर्वे चालू आसता, सगळ्यो गोश्टी चालू आसता. हांवें सांगपाची गरज आसना कोणाक हाडले लिडराक, तांकां ऑटोमॅटिकली सगळी गोश्टी येता. हांवें सांगप म्हणल्यार म्हणजे चुकीचें. हांवें फक्त सांगलें बाबा म्हाका कितें काम आल्यार सांगा, हांव काम करपाक रेडी आहा. म्हजे लोकां वांगडा काम करता तशेंच पार्टीचें आनी कितें काम आल्यार सांगा म्हणून अशें सांगलें. हांवें कांयच केलें. सीएम तुमच्या फाटल्यान आहा न्हू? सीएम आसा वा ना ते हांवें पयर स्टेटमेंट केला. हांवें जेन्ना 2012 म्हाका लोकांनी निवडून दिलो, मतदारसंघाचे ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाक घेतलें. जे जे पोझिशन म्हाका मिनिस्टर म्हणून मनोहरभाई पर्रीकर म्हाका पयलीं गेलो. सीएमा परस पयलीं सीएम तेन्ना स्पीकर आशिल्लो आनी म्हाका मिनिस्टर गेलो. इलेक्शन डिपार्टमेंट हांवें सांबाळ्ळें 3 वर्सां. हितून भितर म्हजे अंडरग्राउंड केबलिंग हे सगळी कॉन्स्टिट्युन्सी कामां 99% हांवें केली. PWD मिनिस्टर म्हाका 1.5 वर्स उरली फक्त. हितून भितर खुबशी गोश्टी करपाचो प्रयत्न केलो. तितून भितर आज 3.5 वर्सां हांव ना. तो मातसो त्रास जाता, पूण एनी हांव लोक समजतले. आनी लोकांक खबर आहा जे प्रोजेक्ट हांवें चालू केल्ले मनोहरभाई पर्रीकर आसतना हे कित्याक लागून कवर जायना हे तेजेर हांव म्हणना. सीएम आसा, सीएम केन्ना भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना अशें म्हणत मुद्दम फाटी दवरता तुमकां? ना सीएम म्हणटा ना रे म्हाका भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना, सतत म्हणत आसता. तुम्ही पयला लोकांक बड्डेक म्हटलें तशें तेणी. खूब फाटीक म्हणटा. सो हांव कितें रडटलो आनी हांव कित्याक भितलो. सीएम आसा न्ही, पूण प्रोजेक्ट कशें कंप्लीट जाता हेजेर पळय एडमिनिस्ट्रेशन जे आसता पळय हे कशें करप आनी कशें कंप्लीट करप हेजेर विचार एडमिनिस्ट्रेशन करप. आतां एडमिनिस्ट्रेशन जर काम सारकें करना ती जबाबदार कोण? हांव आनी कोण? हे लोकांनी डिसायड करचें. ही कामां जी तुमी तुमची आडकल्या म्हणटा वा कंप्लीट जायना तेजो परिणाम जातलो तुमच्या इलेक्शनाचेर? म्हाका खबर ना. हांव उदके मनान लोकां कडेन वयतलो, लोक विचारान हाडटले आनी लोक डिसायड करतले हांवें कितें करपाचें नेक्स्ट स्टेप म्हणून. परिस्थिती खरी परिस्थिती लोकांक खबर आहा? लोकांक खबर आहा न्ही. अरे हांवें सगळे इनिशिएट हांवें केले न्ही, जागे दिले, इनिशिएट केले. आतां बंद पडल्या ते म्हाजे खातीर बंद पडले वो लोकांनी हाडयले. दुसरे कडेन लोक हाडयता, हांगा लोक हाडयना. हांगा कोण हाडयता? एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना म्हणून हाडयता न्ही. तुमकां लोकांचे प्रश्न जेन्ना आसता
ऍडमिनिस्ट्रेशन सारखें चलना जाल्यार हें दाखोवन दिता की ऍडमिनिस्ट्रेशन सारकें कोणें चलप पाहिजे ते लोकांक खबर आहा. लोक आमचे सगळे 99 100% लिटरेट लोक आहा, शाणे आसा, तांकां खबर आहा. सो हे कोणा लागून उरता, कित्या लागून उरता, म्हाका उडपाक लागून उरता, आनी कितें करपाक उरता. तुमच्या पेक्षा कोण चड पॉवरफुल जालो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काय कितें? कितें आसता लोकांक पळय म्हाजे कडेन येताच, पूण कितें आसता हांवूय जर आज तेंच्या मागे आशिल्लो खंय तरी दिसता आपणाचें कितें काम जावंक शकता, म्हाकाय मेळचें, तेकाय मेळचें, पण म्हजें काम जावपाक जाय. हे सामान्य लोकांचें आसतलेंच. सो हितूर जर दाखोवन दिता कोण तरी आमचो व्हडले लिडर दाखोवन दिता की निलेश काब्राला कडेन चडशे गोश्टी जायना, आनी कोणाक गेल्यार वयतले, लोक वयतलेच न्ही. ते कितें आहा, म्हाका वायट पडना, कित्याक म्हाका लोकांचें काम जाल्लें जाय. तें हांवें करूं ना आनी कोणें करूं वा कितें जावं, लोक लोकांचें काम जालें हांव हॅपी, हो विचारान हांव फुडें व्हरता. सो म्हाका दिसता हेजेर तोडगो काडप, कित्याक हे गोश्टी आतांच जावपाक लागल्या एक 4-5 वर्सां. हेजे पयलीं असली गोश्टी नाशिल्ल्यो. आनी भारतीय जनता पार्टीचो हांव तुका खबर हांवें तुका सांगपाक गरज ना, लोकांक सांगपाक गरज ना. सो हेजे फुडें कितें जाता लोक डिसायड करतले. तुमचे पयलीं 2 इलेक्शनाक मार्जीन जे आसले पळय ते तिसऱ्या इलेक्शनाक खूब देंवले अशें दिसपाक लागलें तुजी पॉप्युलॅरिटी कमी जाता काय कितें. सो हे देंवपा फाटलें कारण कितें आसलें तेजी आयज चर्चा करपाची गरज आहा. हे कित्याक देंवले तुमचे? कारण एक कारण की कुचड्या मतदारसंघ तिसरे टायम आमदार कोण जावं ना. 2 टायम जालो, हो तिसरे टायम जावं ना. हितून भितर एक गोष्ट जाली. दुसरी गोष्ट जो एक कोणी तरी नेता तयार जालो 4 महिन्या पयलीं, ताणें अशें दाखयलें की काब्राल कांयच करूंक शकना, आपुणूच करतलो. आनी हितून भितर मातशे ते लोक जाले. कितें पळय म्हजे वोटर डिफरन्स आहा पळय, मार्जीन ही दुसरी गोष्ट. वोट कमी जाले पळय म्हणजे लास्ट इलेक्शन टू दिस इलेक्शन म्हणजे पोच्या इलेक्शनाक म्हणजे 1900 वोट कमी जाले. मार्जीन कितें आसता ते वोट स्प्लीट जातरी मार्जीन वाडटा. पूण तूं जर टेक्निकली स्टडी केलें तुमचे मतदार गेलेच. कमी जाले. 1900 म्हणजे कमी जाले. आनी कारण कितें आहा तेका तुका सांगलें न्ही, सगळ्यांक कितें आसता पॉलिटिकल सायकोलॉजी जे आसता ते मागीर लोकां मध्ये कशें घालप हे म्हजे कडेन जायना. आज पळय हांव लोकांक म्हजे कडेन जाता ते भशेन हेल्प करता, खुबशे गोश्टी करता. हे लोक थोडेशे करता आनी व्हडलोसो आज तुमच्या माध्यमांतल्यान हो रील करता आनी दाखयता इल्लेशे. तेजे परस खुबशे गोश्टी हांव करीत येयल्लो आसा. अरे गार्बेज कलेक्शन मतदारसंघात चालू केल्ली कोणें? गोंयान गार्बेज चालू डोर टू डोर गार्बेज केले. आज तुम्ही म्हज्या मतदारसंघात पयलीं पळोवपाक जाय आशिल्ले डस्टबीन आशिल्ली, कुत्रे, माजरां, मनजात्यो सगळे डस्टबिना कडेन आसतल्यो. आज ती परिस्थिती कुचड्यान ना. ही कळपाचें कारण तूं मडगांव पळय मरे, दुसऱ्या शारांनी पळया कशी परिस्थिती आहा. सो हे कुचड्या परिस्थिती ना. हे कारण कोण? लोक शाणे आमचे. जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना हांव तेजेर चड उलयतलो आनी लोक डिसायड करतले कशें. लास्ट प्रश्न परत एकदा तेच विचारता की 2027च्या इलेक्शनाक तुम्ही आसतले कॅन्डिडेट म्हणून कुडचडेच्यान? भारतीय जनता पार्टी कित्याक दिवचे ना हे पयलो प्रश्न तूं तांकां मारूंक पडटले. आनी हांव मागीर लोकां कडेन वयतलो. लोक जे डिसायड करतले ते हांव करतलो. लोकांक सांगलें ना तूं हांगा रावचो ना, लोकांक जर रावं नाका, तिसरो मनीस येवन सांगपाक जायना म्हाका रावपाक नाका म्हूण. सो मागीर भारतीय जनता पार्टीन जर तूं म्हणटा ते भशेन टिकेट दिली ना जाल्यार लोक म्हाका डिसायड करतले. कितें लोक कितें एक उरल्याक लोक येतले, हाजे पयलीं लोक येयल्ले आसा, हाजे फुडें लोक येतले आनी लोक सांगता ते करतले. लोकांनी सांगलें तूं रावनाका, पुरो तुजें, तूं कांय करूं शकना जाल्यार हांव मुक्की बसून म्हजे फॅमिली वांगडा जे इतले वर्सां 22-23 वर्सां म्हजो चलो जाल्लो 6 म्हयन्याचो आशिल्लो, आज पासून तेजें रिलेशन बापायचें आनी चल्याचें अशें रिलेशन जावंक ना. कारणां खूब आहा. कित्याक हांव जेन्ना खंयचें काम करता मन लावन करता. सो सकाळीं च्या बीन भायर सरता तो रातचो 12-11:30 पावता. म्हाका खंय सोरो पिवन बार्रांनी बसपाची संवय ना. म्हाका खंय अशें कसलें संवय ना. खंयच्या फंक्शनाक वयतलो लोकांच्या वांगडा, खंयच्या बड्ड्याक वयतलो आनी खंय, पूण म्हाका खंय बार्रांनी दिसचो ना. म्हणजे म्हज्या मतान फक्त लोकांचें काम करपाक म्हजो टायम वयतालो. सो मे बी लोक सांगता तुका पुरो तूं भुरग्यां वांगडा राव म्हणटा, लोक सांगता ते रावतलो. पूण लोकांक सांगलें की हें कर, लोक सांगता तें आयकतलो. ओके. इलेक्शन 5 म्हयन्याच्या तुमचे कुडचड्या वयले इलेक्शन तशें तापलेलेच आसतलें. तुमी जॉयंट जाले काब्राल बाब आनी आपले मनांतले मुद्दे मांडले म्हणून देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू लोकी बाब, थँक्यू. कार्यक्रमान फुडें वयता आसतना आमकां आतां सुभाष फळदेसाय जे सांगेचे आमदार मंत्री आहात ते जॉयन जाल्या. कारण त्यांच्या स्टेटमेंटा उपरांत हे कालच्यान आयज पर्यंत आतां मेरेन बोळा चल्ला आनी कुडचडे एक सेंटर पॉयंट जाला पॉलिटिक्साचो आयच्या दिसा खातीर. सुभाष बाब, वेलकम तुमकां परत. कालूच आमी उलयल्ले, काल तुमचो स्टेटमेंट आयज गाजता आनी तुमी क्लेम केल्या उपरांत आनी थोडे क्लेम करपी वाडले. सो कालचो तुमचो स्टेटमेंट आसलो तेजे उपरांत पार्टी भितरूच चर्चा जाल्या अशें सगळ्यान. दामू नायक जे प्रदेशाध्यक्ष आहा तेंच्यांनी स्टेटमेंटूय केलो मिडिया मुखार की कोणी अतिरेक करचो न्हू, कोण अशें करता तेजेर एक्शनूय जातली म्हणून.
ह्या दामूच्या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयता तुमी? पळय लौकीक बाब कशें आसा, काल हांवें म्हजें एस्पिरेशन म्हणजे लोक म्हाका मागणी करतात, हांव कुडचड्यार एक फावटी एसेस करतलो की जी पयली मागणी जाताली ती आतां व्हॅलीड आसा काय ना. आनी आयज हांवें असो कितें प्रचाराचो नाल्ल दवरचो ना. म्हणजे रेग्युलर विजिट्स ह्या देवळांनी आसा. गोंयान भितर खंय पळयलें जर जायत जाल्यार रेग्युलर विजीट आसतात. आज शेनवार आशिल्लो, मारुतीगडाचेर गेलो. आनीक तुमकां सांगता खऱ्यांनी एकय मनशाक हांवें कॉल करून बाबा थंय आपयलो अशें कांयच ना. आनी बिलकुल तशी गर्दीय नाशिल्ली. हांव म्हजे देवा कडेन गेलो, पांय पडलो आनीक म्हज्या मनांतली गोश्ट हांवें सांगली. आनीक तातूंत भितर म्हाका असो प्रतिसाद मेळटा, म्हाका एक अनुभूती जाता की हांवें मुखार वचप काय ना. अशा पद्दतीन हांव थंय देवळान गेलो आनी पांय पडलो आनी भायर पडलो. ताजे नंतर खुबश्या जाणांनी ते कॅचअप केले की म्हणजे भायर सरता आसतना एक 50 लोक मेळ्ळे. बिलकुल हांव तुमकां सांगता देवाच्या हाचेर वचून हांवें कोणाक मंदिरान वता म्हणूनय सांगलें ना. हांवें फक्त एक मॅसेज घाल्ली की हांव कुडचड्याचेर कितें तरी एस्पिरेशन आसा आनी हांव लोकांक एसेस करतलो आनी ताजे नंतर हांवें वचप फुडें काय ना. आनी पार्टीची जी संमती घेतलो आनी ताजे मुखार हांव वतलो अशा पद्दतीन हांवें मॅसेज घातिल्ली. सो आतांय हांव जे पळय उलयता न्ही, हांव कितें पार्टीच्यो बाउंड्रीज क्रॉस करून गेला अशें कांय ना. हांव फक्त एक रेग्युलर हांव जेन्ना पळय तुमी कोणाकय विचारलें जर जाय त्या देवस्थान समितीच्या लोकांकय विचारल्यार कळटलें की सुभाष फळदेसाय हो केन्ना जाल्यार केन्ना ह्या देवळांनी येवपाचोच मनीस. आनी गोंयान भितर खंय वता आसतना बोरये वता आसतना साईबाबाक पांय पडटलो, मागीर फुडें खंयचीं मंदिरां आसात त्या सगळ्या मंदिरान पांय पडत वता. तातूंतलोच एक भाग आशिल्लो. काल हांवें म्हणजे तुमचे कडेन वार्तालाप केलो म्हणून ताचो एखादे वेळ लोकांक दिसलें की हांव प्रचाराचो नाल्ल दवरपाक इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचें आसा. आतांच खंय तरी सुरवात अजून कांय जालें ना. लोकांनी केलो की प्रचाराचो नाल्ल दवरलो म्हणून. प्रचाराचो नाल्ल बी कांय ना. आनी हांव नाल्ल पसून हातान घेवन गेलो ना. तुमच्या एका स्टेटमेंटाचो दसको घेतलो हेंच्यांनी. दसको पळय कशें आसा जाणा, हे सगळे जेन्ना जाता तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसता की आमकां एकत्रीत बसून चर्चा करपाक जाय आशिल्ली. म्हजे वटच्यान हांव फाटीं पडलो ना. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेनय चर्चा करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणपाक तूं मागीर ताजेर उलोवया. तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिझर्व जाल्यार कितें हेजेर चर्चा? हय, म्हाका कशें आसा, हांव डायरेक्ट अफेक्टेड हांव आसा न्ही. म्हाका रोल कितें मेळटलो, पार्टीन भितर कितें मेळटलो, राजकारणान भितर कितें मेळटलो, हांवें हाचे फुडें लोकांक फेस कशें करप, हांवें कितें करप. कारण निवडणूक म्हणले नंतर एक प्रक्रिया आसता. जर म्हाका थी कांय प्रॉस्पेक्ट्स ना जाल्यार हांवें कितें पर्यंत हें करप. म्हणून पार्टी कडेन डिस्कशन, पार्टीन म्हाका सांगपाक जाय की अमूक गोश्टी कर. मर्यादा इतकीच आसा. तुका 6 म्हयने आसा हांगा, ताजे नंतरचे तूं पळयनाका किंवा तुका हाचे नंतर हो रोल संघटने भितर दिलो वतलो, हो रोल तुज्या राजकारणान भितर दिलो वतलो, अशें कितें तरी चर्चा जावपाक जाय आशिल्ली. विथ हांव अपेक्षा करतालो आमचे बाकीच्या सगळ्या संघटने कडच्यान. तें जालें ना. म्हणून एखादे वेळ हो अशे तरेन तो विशय जालो. तुमची वाट तुमकांच सोदची पडली. तुमची वाट तुमकांच सोदची पडली. ना, म्हजी वाट खंय जेन्ना अकस्मात येता आनी गेट पडटा. आतां हांव जर वळोन गेल्यारय ताजी चर्चा जाता. हांव ती गेट क्रॉस करून मुखारय गेले जर जायत जाल्यार चर्चा जाता. हांवें थंयच उबें रावप काय हांवें फुडें वचप काय फाटीं वचप निर्णय घेवपाक जाय न्ही. सो हो एक म्हजो हें आशिल्लो की कुडचड्यार भितर जी म्हाका गेले 2-3 वर्सां पासून जेन्ना एसटी रिजर्वेशनाचो विशय चर्चेन आसा तेन्ना खुबशे लोक विचारताले की तुमी तुजे सारको एक एफिशियंट एक्सपिरियन्स मनीस आमकां कुडचड्यार जाय. अशें म्हजे चाहते वर्ग आसतले, अशें प्रत्येकाचे खुबशे जाणांचे आसतले. हांव एकटोच आसा असं काय ना. हांवूय क्लेम करना की सुभाष फळदेसाय इज द ओनली एफिशियंट कॅन्डिडेट हू कॅन डिलिव्हर. देर आर सो मेनी अदर कॅन्डिडेट्स अँड एवरीबडी इज गॉट अ रायट. बट हांव रायट म्हणटा आसतना अशें इनडिसिप्लीन वेन वचपाचेंय न्ही. पूण म्हजे एखादे वेळ म्हाका जर कॉन्फिडन्सान घेना, हांव वचून दारार रावता तेन्ना म्हाका उतरां सारकें मेळनात आनी कोण तरी म्हाका धमकी दिता. अशें जाता जर जाय जाल्यार म्हाका म्हजी वाट सोडची पडली. चाचपडत सोदची पडटा. हांव तसो चाचपडत गेला. पण तुम्ही स्टेटमेंट केल्या उपरांत तांकां मागीर कोत्र वयता. तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो एक्शन जातली म्हणून. प्रदेशाध्यक्षान डायरेक्ट स्टेटमेंट केलो.
कशें आसा जाणा, जेन्ना हांव भायर सरलेलोच आसा तातूंत भितर एक्शन जाली जाल्यार ताका न्ही रेडी टू फेस इट. हांव सदांच तत्पर आसा. म्हाका आत्तां एक्शन जालें पसून जालें जर जाय, म्हजो गुन्यांव नासतना म्हाका एक्शन जालें जर जाय, एक्शनाचें रिएक्शनूय आसा न्ही. हा ती तयारी आहा तुमची. अशें कांय ना. सुभाष फळदेसाय कितें आसा, अशा खंयच्याच ह्या हातून दडपणा खाली हांव काम करना, कळ्ळें न्ही. हांव पार्टी कडेन आतां पर्यंत इमाने इतबारी रावल्लो आसा. म्हाका निलेशाची बाजू म्हाका कळटा. निलेश काब्रालाचेर दिसता की तो आसा आसतना आमच्या सारक्यांनी वचून करप ना. पूण म्हाका खंय उपाय ना. तुमचे फुडें ऑप्शन उरना तुमचे फुडें. म्हाका फुडें वाट बंद जाल्ली आसा तेन्ना म्हाका ही वाट न्ही तुजी. हो रस्तो तूं आतां हायवेन वतालो पळय न्ही, तुका ही वाट आसा, त्या वाटेन सद्या मातशें चालू चलपाक मेळटा. अशे तरेन कोणी तरी दाखोवपा जाय न्ही टॉर्च घालून. हांव अंधारान उरलो जर जायत, म्हाकाच म्हजे भवितव्यूच खबर ना. तुम्ही प्रयत्न केले. अकस्मात भवितव्य जर घडप जाता आनी हांवें कांयच केलें ना. अशें पार्टीची डिसिप्लीन तोडपा सारकें हांवें कांयच केलें ना. म्हजो एक शब्द आसा तुमकां इंटरव्यू दिल्लो तो, की हांव कुडचड्यार चांचपणी करतलो की म्हज्या भवितव्याची. हातून भितर हांवें एक्कय मनशाक कुडचड्या वेल्या असो फोन करून सांगलो ना. आतां खुबशे जाण म्हाका फोन करतात की अरे अकस्मात तूं डिसिजन घेता, आमी तुजे चाहते वर्ग आशिल्ले, आमकां एक फोन तरी करपा जाय आशिल्लो, तुवें डायरेक्ट डिक्लेअर केलें. हांव सगळ्या कुडचडेकारांचे माफी मागता. म्हजो विचार तसो ना की सगळ्यांक सांगून घेवन वचपाचें. हांव गेलो जर जाय तुमचे कडेन सांगचे पयलीं हांव पार्टीची अनुमती घेतलो. म्हजे सगळे कार्यकर्ते बरे मागपी आसतले किंवा पार्टीचे वर्कर्स आसतले, व्हेरी रिस्पेक्टफुली इफ देर इज अ मिसअंडरस्टँडिंग हांव माफी मागता. देवळान गेली ती म्हाजी चूक जाली जर जाय जाल्यार हांव मान्य करता. पूण एकाय कार्यकर्त्याक हांवें फोन करून सांगलें ना की हांव कुडचड्याचेर इलेक्शनान रावता. हांवें घाला ती एक मॅसेज घाल्या जस्ट अवेअर करपा खातीर. आय एम वन ऑफ दी ऑप्शन की म्हाका म्हजें मार्गक्रमण करता आसतना कुडचडे हे म्हजे आजोळ कुडचड्यार म्हजें शिक्षण जाल्लें आसा, कुडचड्यार म्हजो जल्म जाल्लो आसा. ह्या कुडचड्यान भितर म्हाका पयलीं 1994 एक फावटी अलायन्साची तिकीट मेळ्ळी आनी हे सगळे प्रचारय हांवें खूब बऱ्या प्रमाणान तीन म्हयने केल्लो. आनी तातूंतल्यान एखादे वेळ आयज म्हजे जे बरे मागपी आसात कुडचड्याच्या प्रत्येक फंक्शनान, राजकीय आसतले, एज्युकेशनल आसतले जावं म्हणजे साधारण 20 वर्सां पयलीं पसून कुडचड्या वेल्या सगळ्या स्कुलांनी हांवें डिक्शनरी पसून वांटल्यो. कारण म्हाका कुडचडे हो भाग म्हजोच दिसता. हांव केप्यां तेन्ना जेन्ना आसा साधारण 20 वर्सां पयलीं हांवें कुडचडे भागाच्या प्रत्येक भुरग्याक म्हणजे डिक्शनरी म्हणजे व्हडली 700 पानाच्यो डिक्शनरी ह्यो प्रत्येक भुरग्याक व्हडले. तेन्ना पॉलिटिकल एस्पिरेशन कांय नाशिल्लें. हांव राजकारणान भितर तसो सक्रीय नाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता की कुडचडे हो म्हाजोच गांव. अशें लोकांनी एखादें म्हणूं की इम्पोर्टेड आनी कितें आसा म्हाका खबर ना. पूण म्हाजे फक्त हांव कुडचडेकारां कडेन एक सांगता की आयज हांवें एंट्री केले नंतर खुबशे 100 फोन आयले म्हाका की आमकां कित्याक सगळे पॉझिटिव्ह असले. सगळे फोन पॉझिटिव्ह असले की या म्हणून. सगळे ना पॉझिटिव्ह इन अ सेन्स दे हॅड अ कन्सर्न दॅट तूं जर देवळान येता जाल्यार आमकां तरी सांगपाचें न्ही तुवें. तूं एकटोच येता वता अशें बरोबर दिसता. थंय सभा जातली. राग म्हणजे आमकां तूं कन्सिडर करना. आमी तुजे बरोबर नासतले अशें दिसता काय कितें. दीस वॉज अ कन्सर्न. आमकां तूं भायर उडोवन वता, हांव तुजे बरोबर नासतलें अशें दिसलें रे. म्हाका कित्याक केलो ना फोन. हांवें कोणाकच फोन केले ना. टू बी व्हेरी फ्रँक. हांव जेन्ना पळय देवळान आतां आमच्या मारुतीच्या देवळान गेला पळय न्ही, हांवें फक्त एकट्याक एक देवळाक भितर वता आसतना सांगिल्लें की तो देवळाचो हें आसता मादन आसता, हांव थंय येतलो. आनी तो बीजेपीचो कनेक्टेड नाशिल्लो. तो मनीस त्या देवळाची सेवा करता. त्या मनशाकच सांगलें की देवूळ बी ओपन आसा जाल्यार सांग म्हाका केन्ना. म्हणजे एक हांव गणपतीच्या देवळान गेलो तेन्ना हांवें सांगलें, एकच मनशाक फोन केलो की ताजे कडेन चावी आसता ती म्हाका मातशें पळया म्हणून. माणसाय गेले तेन्ना. बाकीचे हांवें जेन्ना मारुती गडाचेर वयता तेन्ना हांवें कोणाक सांगलेंय ना. पूण जेन्ना देवळाक शेनवाराच्या निमित्तान कोण येता तेन्ना गाठभेटी जाल्या. सांगून बिगून कोणाक आपयलें ना. तुम्ही सांगलेले जाल्यार सभेचे स्वरुपातले आसले काय कितें देवळा कडेन? ना बिलकूल तशें ना. कित्याक हांव एकटोच उमेदवार आसा अशें कांय ना. आनी हांव आतांय बी नमळायेन सांगता की सुभाष फळदेसाय इज नॉट दॅट बिग लिडर की हांवें सांगलें त्या बरोबर थंय हांव ज्या जाग्या वयल्यान रावता त्या जाग्या वयल्यान लायन लागता अशा प्रकारचें बिलकूल ना. हांव एक धाकटो कार्यकर्तो लोकांक सन्मानान वागयता. आनीक कुडचडेचे लोक म्हाका प्रत्येक जे
म्हणजे इव्हेंट जाता खंय कितें बारीक सारीक टुर्नामेंट जाता त्या टुर्नामेंटा भितर म्हाका आपयतात. देवळाचो कितें हें जाता इव्हेंट जाता, देवळाचें कितें पाठ पुजा जाता पूण त्या वेळाचेर आयज- म्हणजे एज्युकेशनल. सुभाष भाई, आयज जो स्टेटमेंट येयलो दामू कडल्यान न्हू एक्शनीचो बी, हे जावच्या पयलीं तुमी काल स्टेटमेंट केल्लो, तुमी क्लेम्स तुमी काल घातलेल्यो, तर हो स्टेटमेंट येवच्या पयलीं दामू कडल्यान वा मुख्यमंत्र्या कडल्यान तुमकां कॉल बी येयलो की बाबा असो कित्याक स्टेटमेंट केलो वा कितें इच्छा तुजी, अशें कितें जालें इंटरेक्शन? ना बिलकुल जालें ना. हांव ताज्या पयलीं मुख्यमंत्र्याक मेळून आयिल्लो. मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की हांव कुडचड्या वेलें 1-2 दिसां भितर इन्फॉर्म केल्लें. आजमावून येतलो की कुडचड्याचेर. हाचो अर्थ तुमच्या संमतीच्या शिवाय हांव मोठ्या प्रमाणात गाजावाजो करचो ना. मुख्यमंत्र्यान कितें म्हटलें? मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की आपल्याक खबर ना तूं कितें करता तें. ओके. कळ्ळें? मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की ह्या परिस्थितीन भितर म्हाका की हांवें कितें करप तें सांग. मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो म्हाका ना ते पार्टी कडेन उलोवचें पडटलें, आपूण कांय सांगपाक शकना. कळ्ळें न्ही? मुख्यमंत्र्याक हांवें विचारिल्लें की हांवें कितें करप म्हाका सांग. ना तें आतां अजून ठरलें ना, तूं ह्या वेळाचेर कांयच करनाका अशें म्हणून सांगिल्लें. पूण कांयच करना म्हणून हांव कितें 1 वर्स जेन्ना हो विशय 4-5 फावटी हें वता, डेलिगेशन्स वतात आनी तातूंत भितर जो फर्स्ट अफेक्ट जाता त्या मनशाक एक माती काडीची किंमत दिवप ना. म्हणजे कन्सर्न इतकेंच आशिल्लें. हांव प्रामाणीक सेवक आसा ह्या पार्टीचो आनी ज्या ज्या वेळार म्हाका खंय धाडला त्या वेळाचेर हांव गेल्लो आसा. आनी म्हज्या घरान भितर म्हजी चली बरी ना तेन्ना पसून ज्या जाग्याचेर हांव हॉस्पिटलान रावपाक जाय, ताका गरज आसा, मुंबय हॉस्पिटलान आसतना पसून म्हाका महाराष्ट्रान भितर इलेक्शनान धाडलो. हांव आयताराचे थंय एक वेळ काडटलो येतालो आनी परत एक फावटी वतालो. ते ह्या वेळाचेर हांवें पार्टीचें काम केलां. त्या मनशाची दशा अशें की म्हणजे केन्नाय तुजी कितें कोत आसा अशे पद्दतीन भायर मारपाक जायना. तुमकां कितें म्हाका दिसतालें की म्हणपाचें म्हाका पार्टी केन्ना तरी हांवें केल्ल्या कामाची हांवें पार्टी कडेन केन्नाय पयशेय मागले ना की पंचायत झेडपी इलेक्शन जावपा आसा, आनी MP इलेक्शन जावपा आसा, इतके पयशे लागतले, कितें लागतले. म्हजे बरोबर कितें जाता त्या शक्तीच्या नुसार हांवें केलें. जेन्ना म्हाका झेडपी कॅन्डिडेट पसून दिलो, म्हजे मर्जीचो दिलो ना. 2 कॅन्डिडेट म्हजे कडेन आशिल्ले, म्हजे मर्जीचो दिलो ना. पण म्हजे पंचायतीन भितर पळय दाखयता जे म्हाका 1200 पंचायतीचो कॅन्डिडेट म्हजे मर्जीचो दिलो ना. गेले 2 फावटी हें अशें चलत आसा. म्हजे पंचायतींतल्यान निवडून दिता, 4 पंचायती ज्यो आसात बाकीच्यो 4 पंचायती लॉस वता. म्हणजे म्हजे पंचायतीन भितर कॅन्डिडेट निवडून दिता. फाटले फावटी जाला, आतांय जाला, म्हजो कॅन्डिडेट म्हाका मेळना. म्हज्या रिवण पंचायतीन भितर हांव कॅन्डिडेट दिता, तो कॅन्डिडेट कन्सिडर जायना. दुसऱ्या मतदारसंघांतलो हाडून म्हाका ते शिवधनुष्य उचोवपा लागता आनी म्हाका फेल करपाचो प्रयत्न जाता. हे पार्टींतले कोण करता? तुमकां फेल करपाचो प्रयत्न कोण करता? म्हाका फेल करपाचो असो मुद्दाम जावन हांव म्हणना. पूण ह्यो इनजस्टीस जेन्ना जाता, जेन्ना केन्नाय चर्चेक विशय येता. गेले त्या फावटीक पळय 2022च्या निवडणुकीन भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उपाध्यक्षाची बायल, भारतीय जनता पार्टीच्या उपमुख्यमंत्र्याची बायल म्हज्या मतदारसंघान रावता. म्हजें मंडळ सगळें तिच्या स्टेजीचेर बसता तेन्ना त्या मंडळाचेर कांय कारवाही जायना आनी ते चालूच उरता आनी त्या प्रसंगांतल्यान हांव जिखून येता. आनी आयज तुमी स्टेटमेंट केल्या तुमची एक्शनीची भाशा. हांव स्टेटमेंट एक केलो. तो स्टेटमेंट न्ही, हांव देवळान गेलो म्हणून. देवळान वचपाचो एक नॅचरल उपक्रम. म्हाज्या एकय म्हाका सांगूनी, म्हणजे पक्षान सांगूनी एकय भारतीय जनता पार्टीच्या किंवा एकय खंयच्याय मनशाच्या हांवें फोन केलो, थंय आपयलो आनी म्हजी इच्छा प्रकट केली. लास्ट एकूच प्रश्न की हे सगळे कालच्यान तुमचें स्टेटमेंट काल तुमी क्लेम घातले उपरांत जे सगळे पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जाला, सगळे उलोवपाक लागले, तेजे उपरांत तुमी जे काल म्हटलेले ते चालूच आसतले, चांचपणी करून डिसिजन घेवपाचें तुमी चालूच दवरतले? ना, म्हाका आतां आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामूबाईचो फोन आयिल्लो. हांवें तांकां स्पश्टपणान ताची जाणीवय करून दिली. एका मनशाचेर सातत्यान म्हणजे कांयच कन्सिडरेशन नासतना, कन्सल्ट ना, 1 वर्स जाता त्या हातून भितर म्हाका केन्नाय कशी कल्पनाय दिना की तुजो रोल कितें आसतलो. आनी अशें तडकाफडकी करतात जाल्यार तुमी म्हाका सांगप न्ही आशिल्लें. आतांय सांगा म्हणलें. म्हजो रोल कितें करपाचो हांवें आतांच तांकां सांगलां. एक म्हणजे 2 वरां पयलीं दामूबाईन म्हाका फोन केलो प्रदेशाध्यक्षान. हांवें तांकां सांगलें की म्हजो रोल कितें. वेळ कांय गेलो ना आनी हांव असो कितें पक्षांतल्यान पयर आयलो आनी पक्ष शिस्त खबर ना अशें कांय ना.
इतली इलेक्शनां हांवें आनी म्हाका खंयच्याय निवडणुकीन भितर भायर बसून धाडला 5 पयशे घेनासतना म्हज्या खर्चाचेरच गेल्लो आसा कळ्ळें न्ही गेली दामू कितें म्हणटाले हं? दामू कितें म्हणटाले ना आमी परत उलोवया म्हणून सांगलें ताणें म्हाका एखादे वेळ ताणें म्हाका सांगलें आमचे कडल्यान आमी एखादे वेळ तुका कन्सल्ट केलो ना तुका कोणी आडायल्लो की आमकां कन्सल्ट करपाक हम्म. हांवें म्हणलें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन कन्सल्ट जाल्लो आसा आनी विशय जाले ते सांगपा सारके न्ही ओके. पण पण म्हणजे दामू कडेन चर्चा म्हजो जाल्या एक- उपरांत तुमचे हे मातशे सस्पेंड उरता काय तुमी तुमची चाचपणी चालूच दवरतले कुडचड्या वयली पळय म्हाका आतां परत एक फावटी चाचपणी म्हणजे जर जाय जाल्यार हांवें म्हणलां की आमी उलोवपाक जाय कळ्ळें न्ही म्हजो रोल म्हाका पार्टीन सांगून दिवचो म्हाका जर शिस्तबद्ध रावपाचें जर जाय जाल्यार म्हाका सन्मानाची वागणूक जाय काडीची किंमत ना म्हणलें जर जाय जाल्यार अशें कांय ना आय हॅव नथींग टू लूज 2027 तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिझर्व जाता जाल्यार तुमी तुमकां जाय ते कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान पार्टी तिकेट दिव वा ना दिव तुमी आसतले इलेक्शनाक ना हांव आयज ताजेर कमेंट करपाक शकना हांव पार्टीचो शिस्तबद्ध कार्यकर्तो आज पर्यंत हांव म्हजे सगळे टॉलरेट आसाच म्हजे टॉलरन्सूय तशें आसा हांव अजुनूय प्रतीक्षा करतलो की पार्टीन म्हाका सन्मानान वागोवचो कळ्ळें न्ही अशें तुजी की कोंत करून उडोवपाक जायना कळ्ळें न्ही म्हाका म्हजो सन्मान आसा हम्म. कळ्ळें न्ही ह्या- मागीर कितें जर दिसता न्ही जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्याक जर अशी दुखणी केली जर जाय जाल्यार मागीर कशें आसा हांव चुकता काय कोण चुकता या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी समजून घेवचें. आपलो विचार आपणी करचो पडटलो मागीर ना तशें जाल्लें आसा न्ही आनी हांव हें डिसिजन घेता तेन्ना पसून ताजे फाटल्यान फाटभूंय आसा हम्म. कळ्ळें न्ही हांव ज्यो गोश्टी आतां माध्यमाचेर सांगपाक शकना त्या फाटभूंय आसा ओके सुभाष बाब कुडचड्या वयली चर्चा चालूच उरतली तुमचे जे क्लेम करपी आहा कुडचड आमकां 40 मतदारसंघ म्हाका दिसता कुडचड्याचेर चड पॉलिटिकल टसल्स बी पळोवपाक मेळटल्यो त्या खातीर आमकां परत परत तसंच बी कांयच ना पळय लौकीक बाब म्हजे वटच्यान हांव पार्टीक दुखपा सारको कांयच कृती करचो ना हांव आतांय सांगता हम्म. कळ्ळें न्ही म्हजे वटच्यान पार्टीक लॉस जावपा सारकें कांय ना हांव जीव मारून काम करपी आनीक हांवें पार्टी खातीर काम म्हाका जेन्ना सांगलां ती भुमिका हांवें घेतल्या हम्म. आयज म्हज्या मतदारसंघान भितर जे कितें प्रोग्राम म्हाका पार्टी दिता पळय न्ही ते पयले 5 कॅटेगरीन भितर आसता 5 मतदारसंघ आसात पूण ते इतके आसतनाय खंय तरी गडबड जाता कळ्ळें न्ही कोणाक तरी आश्वासनां दिली गेले वता की सुभाषाक तिकेट मेळची ना अशे प्रकारचे जेन्ना मॅसेजीस वता तेन्ना जर पार्टीन ठरयिल्लेंच आसा जाल्यार मागीर आमी उपाय कितें आसा ओके ह्याच मुद्द्याचेर रावता परत परत मेळत रावचें पडटलें अशें राजकारण आतां तापत ना, आहा परत मेळपाचें लोक हांव परत तुका इंटरव्यू घेवचो ना जो पर्यंत पार्टी म्हजे कडेन स्पश्टपणान करना हांव परत दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट इंटरव्यू फॉर अनदर 2 days आय विल नॉट स्पीक आउट टू एनी मिडिया ओके ह्यात हेजेर रावता वेळू सोंपला आमचो थँक्यू सुभाष बाब तुमी येयले आनी तुमचे मनांतले ते मांडले हांगसर मन मेकळे प्रमाणान आनी आमची हॅपनिंग नांव ही कार्यावळ आमी सगळे तुमकां रावंड अप दिलो सगळे जे कुडचड्याक लिंक्ड आशिल्ले एस्पिरंट सिटींग MLA सगळे आमी तुमच्या मुखार हाडले आनी फुडें कितें डेव्हलपमेंट येतलो तो तसो असोच आमी ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार हाडीत रावतले तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट